विसवा उपरांत परत येवकार. सांत शावियराचें फेस्त म्हळ्यार गोंयच्या सायबाचें फेस्त. दर वर्सा हजारांनी भावीक गोंयभरच्यान तशेंच देश विदेशांतल्यान गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक येतात. नोवेनांच्या तयारेक माटोव घालपाच्या कामाक नेटान सुरवात चल्ल्या. आरडीएक्स खातीर पोरणे गोंयच्यान जोझफ फर्नांडीस. तयारी म्हणून हितून बरी चलता. माटवाची म्हणून हितून आतां स्टार्ट जाल्लेलें आसा माटोव घालपाक. बाकीची सगळी बंदोबस्त चालू आसा आनी लोकूय म्हणून हितून तयार जाल्लो आसा. पाद्रींक गोंयरांक हे सगळे बाकीचे बंदोबस्त म्हणजे सेवा धर्माची तयारी जाल्लेली आसा. आतां फुडली म्हणून हितून तयारी फाल्यां सावन आनीक स्टार्ट जातली आनी म्हणून हितून अत्मिकूय तयारी बरी चलता कित्याक सगळीं जाणां तयार जातात ह्या फेस्ताक आनी नोवेनाक भाग घेवच्याक. आनी लिटरची कशी केलेली आसा? लिटरची म्हणून हितून सगळी आतां तयारी जाल्लेली आसा. एक टीम आसलेली, त्या टिमीन सगळे विशय काडलेले आसा. एक विशय जो आसा म्हणजे भगवान फ्रांसीस सेवार भाशेन जेजूचो मोग आमकां थार दिना कशे भाशेन ही थीम 9 दिसांक ताणें आतां काडलेली आसा आनी प्रत्येक पाद्रीन आनी 11 पाद्रींनी ती तयार केल्ली आसा. तें पुस्तक आतां तयार जायत आयलेलें आसा. तें रोखडें भायर सरतलें ह्या दिसांनी. ह्या लोकांक मॅसेज कितें दिवंक सोदता आयज? आमच्या लोकांक सगळ्यांक म्हणजे गोंयकारांक की जेन्ना आमी सगळीं जाणां जियेता आमचें सगळें मोग ना पळय तेन्ना आमी सगळीं भितरल्यान उसांबळ जाता. पूण आमचे कडेन जर मोग अदीक वाडोवंक जाय जाल्यार तो आमचो मोग करचो ना. कित्याक आमचो मोग स्वार्थीपणाचो म्हणटा आमी आपलेंच पळयता. पूण जेन्ना आमी देवाच्या मोगान म्हणून हितून ताचो मोग अणभवता तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक देवा सारकीं जाता आनी देवाच्या मोगान मागीर दुसऱ्यांक आमी आमचो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसता. धाकटे वस्तूंनी थोडे म्हणून हितून त्याग मागीर सेवा करूंक जाय आमी. हे भाशेन आमचे ह्या म्हणून हितून थिमींतल्यान आमच्यान लोकांक म्हणून हितून बरेपण दाखोवंक जाता. देवाच्या अणभवांतल्यानूच तें भायर सरूंक सोदता. नाजाल्यार आमच्यो वस्तू बी आमच्यान सगळें बरे भाशेन करूंक जायना. आमी आमचेच पळयतले.